अमित बाब, आता आम्ही जर पळयत जाल्यार वेगळे राजकारण जे आसा ते मांद्र्या भोवती सुरू जाला की मायकल लोबोन सांगले की आपूण मांद्र्या जर आपल्या लोकांनी सांगले जाल्यार हांव मांद्रेच्यान विधानसभा लडोवपाक तयार आसा म्हणून. सो तो खंय तरी आता जीत आरोलकाराक थंय आव्हान दिवपाच्या तयारेन जवळ जवळ निश्चित जाला अशें दिसता. सो ह्या एकंदर सगळ्या राजकारणाचेर तूंय थंय एक आमदारकेचो दावेदार इलेक्शना खातीर निवडणूक लडोवपा खातीर तुजेंय नांव थंय मांद्र्या भितर आसा. सो तूं ह्या सगळ्या घडामोडींकडे कसो पळयता? पळय, हांव आयच्या प्रायमा फेचर ह्या स्टेजीचेर म्हणजे तुमी आतां जो म्हाका प्रश्न केला की तूंय थंय निवडणूक लडोवपाचो विचार वगैरे करता, आयज हांव क्रिस्टल क्लियर तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगता की तमाम गोंयच्या जनतेक सांगता की मायकल लोबोक तीन जाग्याचेर हांवें कालय म्हजें स्टेटमेंट केल्लेलें की बीजेपी पार्टी तितली सवाय पार्टी ना. तीन जाग्याचेर कित्याक एट प्रेझेंट मायकल लोबो भारतीय जनता पक्षान आसा. तीन कित्याक आतां तेचे तो आसा, मिसेस आसा, घडयेक तो आतां पुताची जागा खंय तरी सोदता आसतलो चेड्या बद्दल. सो तेका लागून तेका मांद्र्याची आस लागल्या. पण भारतीय जनता पक्ष हो एका फॅमिलीन 3 टिकेटी दी सारको मायकल लोबो कितें विश्वजीत राणे ना, कळ्ळें. सो हेचो आयच्या स्टेजीचेर म्हजो होच तेका स्टेटमेंट आसा. आनी हांवें कालय सांगला की भारतीय जनता पक्ष हो सवाय पक्ष ना, तेका स्ट्रक्चरल ऑर्गनायझेशनान काम करता ती पार्टी. आनी खंय तरी मायकलाक आपली वेगळी दिशा जर करपाची आसा जाल्यार त्या दृश्टीन जर तेणी आपली पावलां जर उचललेली आसा जाल्यार तो तेंचो इंटरनल मॅटर. कित्याक टॉल लिडर्स हांवें कालय सांगले की बीजेपी कॅडरांतल्यान वयर येयल्ले मनीस, आयज जरी पार्सेकर सर लांब असले तरी ते बीजेपी कॅडरांतल्यान वयर येयल्ले मनीस. दयानंद सोपटे ही आसा तोय बीजेपी कॅडरांतल्यान वयर येयल्लो मनीस. सो अशा परिस्थितीन जे मायकल जे हेजे कितें सरकशी जे करता पळय मांद्र्या वगैरे, तो म्हाका दिसना की तो सिरियसली करता. तेचो कितें तरी हिडन अजेंडा आसूं येता, एक ट्रीक आसूं शकता, म्हणजे आपलो एक दरारो तयार करपाक आनी कितें तरी आपलो स्वार्थ साध्य करपाक. आनी मायकल लोबो असो लिडर आसा, तेका जर कॉन्फिडंट ना जाल्यार तो खंयच्याय मतदारसंघात हात घालपाचो ना. आनी म्हाका जर तुमी वैयक्तीक विचारशात की तुजे निवडणूक लडोवपाचे हो विशय आतां हो टायम येयल्लो ना तेजेर कमेंट करपाक. आय एम जस्ट ऑब्जर्विंग द पॉलिटिक्स ऑफ मांद्रेम. टॉल लिडर्स आर ऑलरेडी देर, तेंचो एक्झिस्टन्स आसा. पार्सेकर सराचो आसा, दयानंद भाई सोपटेचो आसा. हे 2 टॉल लिडर्स आसा. तेंची भुमिका कितें आसतली हेचे निष्कर्श घेवनच हांव म्हाजी फुडली स्टेप भवितव्य जे राजकीय मांद्रे मतदारसंघाचे आसा ते हांव मागीर डिसायड करतलो. बट मायकल खंय तरी आतां जिताक आव्हान दिता. सो जीत हो तुजो एक राजकीय प्रतिस्पर्धी आमी म्हणया. सो तुका दिसना की बाबा चल मायकला वांगडा मेळया आनी एक जिता फुड्यान एक आव्हान तयार करया म्हणून? पळय, कालय हांवें सांगलें की भायलो व्यक्ती म्हणजे जितय भायलो मायकलय भायलो. सो ह्या भायल्या लोकांक म्हज्या मतदारसंघान, ज्या मतदारसंघान हांव जन्मा पासून वास्तव करता, जीत आरोलकर शिरगाळे, तो धारगळ, आता जो पेडणे मतदारसंघातलो ओरिजिनल. आता त्यांनी ते इलेक्शन कार्ड वगैरे केला, ते सगळे लोक करता, गोंया भायले लोक येवन इलेक्शन कार्डा मांद्रे मतदारसंघात करता. सो आनी मायकल लोबो भायलो आसा. सो भायले जे लोक आसा मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी भायले, कळ्ळें. मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आता एट प्रेझेंट जे लिडर्स आसात, जे टॉल लिडर्स, तितून ही 2 नांवां हांव घेवं शकता, पार्सेकर सर आणि सोपटे भाई. त्याच्या पलीकडे नो डाऊट दीपक कलंगूटकर आसा, इवन सचिन परब आसा. हे लोक म्हणजे इवन बाबी बागकर आसा. हे लोक थंयसर म्हणजे इच्छूक दावेदार कशे. पण हे लोक वगळटा भायल्या लोकांक एंटरटेन करपाची, म्हणजे हांव ते हे स्टेप घेवं शकना. आनी म्हाजो तो स्वभावय बी ना की मतदारसंघाक भायल्या मनशाक महत्व दिवप आपल्या मतदारसंघाक. कित्याक आयज एका लोकांनी महत्व दिलें म्हणून आनीक भायली पिलावळ लागीं करपाक सोदता, मायकला सारकी पिलावळ. म्हणजे इनडायरेक्टली तेंचे अशेय गोष्टी आसूं शकता आसतले की दोगय मेळून खंय तरी इन फ्युचरान तेंची वेगळी भुमिका घडोवंक शकता. कित्याक हेंकां हे ते वास्तवाशी मुळाशी मांद्रे मतदारसंघाचे जे लोक आसा पळय, हे ती जी सॉयल आसा तेच्या संदर्भी हेंकां कांय देणें घेणें ना. हे भायले लोक, मतदारसंघाच्या भायले लोक. सो हांव स्पेसिफिकली ह्या लोकांक एंटरटेन करपी मनीस ना. म्हणजे अमित सावंत जिताय वांगडा ना आनी मायकलाय वांगडा ना? डेफिनेटली. कशें पळय, हांवें क्लियर सांगलेलें आसा हेच्याय पयलीं की हांव भायल्या मनशांक हांगा एंटरटेन करपी न्हू.